नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. ऑफिसांनी दिसपट्टी वापरतल्या व्हायटनराचो व्यसना खातीर जावंक लागला वापर. ल्हान ल्हान गरीब भुरगीं लागल्यात व्यसनाक. पळयात मडगांवच्यान प्रुडंटाचो थक्को दिवपी खासा रिपोर्ट. कोयरावेलो प्रकल्पा खातीर सरकार ऑक्टोबर म्हणल्यार जाणकारांक घेवन थारायतलो टॅक्नॉलॉजी. सप्टेंबरांत मागयतले प्रस्ताव. उपरांत वर्सभरांत प्रकल्प उबो. मुख्यमंत्र्याचें उतर. खेळां संघटनाचेर वेचून आयिल्ले लोकप्रतिनिधी आसचे न्ही म्हूण कायदो करपाक सरकाराची हरकत ना. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचें वक्तव्य. विजयाचे मागणेक मुख्यमंत्र्याची जाप. वेंचणुकेच्या कामाक स्वतंत्र मामलेदार नेमपाचो सरकाराचो चल्ला विचार. मुणकार केशी वर्सांची वर्सां तडीक लागनात म्हूण विधानसभेत विशय. गोंयभरच्या मामलेदारां कडेन आडकल्यात 1200 केशी. आनी खेळा मळार स्पोर्टिंग क्लबाक ह्या आय लिगांत पयल्या पासांत मेळटली सुवात. अध्यक्ष पीटर वाझाक विस्वास. क्लबान सांबाळ्यात फाटल्या सिजनांतले 95% खेळगडे. कॅमेरुनाच्या बर्ट्रँड बोंगा कडच्यान वाझाक आस्त. आतां खबरो विस्तारान. तुमकां विश्वास बसचो ना, पूण ही गजाल जितली भयानक तितली खरी. ऑफिसांनी दिसपट्टी वापरतात ते व्हायटनराचो व्यसनाचे गजालीक पर्याय म्हूण वापर जावंक लागला. जाणट्यांनी ल्हान ल्हान भुरग्यां कडच्यान घरदार नासतना भोंवपी कावल एकठांय करून पोट भरपी भुरगीं ह्या व्यसनाक लागल्यात म्हणपाची थक्को दिवपी गजाल मडगांवां उक्ताडार आयल्या. पळयात समीर भटाचो खासा रिपोर्ट. मडगांवच्या म्युनिसिपल गार्डना कडेन ही भुरगीं नित्याक दिश्टी पडटात. तांकां बारीकसाणेन पळयात. तांणी व्हायटनर आनी बरोबर डायल्युटर घेतला. ही व्हायटिंग आनी डायल्युटर तांणी एका कपड्याचेर वतयलो. तो भिजयलो आनी आतां ताचो वास घेतात. तातूंतच तांकां धुंदी येता. बरोबर आशिल्ली 4 ते 5 भुरगीं वाटून वाटून त्या इंकान वोलो केल्लो कपड्याचो वास घेता. येतल्या वतल्या कडेन भीक मागपी आनी कावल एकठांय करून दीस काडपी ही भुरगीं म्हारग सोऱ्याचेर पयशे मोडच्या परस व्हायटनरान सवाय भितर तांची व्यसनाची उमेद भागतात. प्रुडंटान हे गजालीचो आनीक अभ्यास केलो. हे व्हायटिंगाचे बाटलेचेर आशिल्ली शिटकावणी पळयात, कितली स्पश्ट आहा ती. व्हायटनरांत टॉलुइन आसता. तें पियोप न्ही वा ताचो वास घेवचो न्ही. पियोंक आनी वास घेवपा खातीर ताचो दुरुपयोग जाल्यार तें धोकादायक. व्हायटनर पियेल्यार जीव वचपाक शकता. व्हायटनर पेट घेता. तकलेक लागपाक दिवचें न्ही. टॉलुइन हें धोकादायक व्यसन लावपी ड्रग. तें सहज मेळपा सारकें आनी तें तयारय सहज जाता. टॉलुइन घेतल्यार मनीस त्या ड्रगाच्या व्यसनाक लागपाक शकता. तें एक स्फोटक. व्हायटनरा सारकिल्ली ऑफिसांनी वापरपाची गजाल व्यसनाचें साधन जालां. जाणट्यांचें न्ही, ल्हान भुरग्यांचें. सोरो आनी ड्रग्साचें व्यसन पातळिल्ल्या समाजा फुडें, सरकारा फुडें आनीक एक प्रश्न. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. कोयरावेलो प्रकल्पा खातीर सरकार चड करून ऑक्टोबर म्हणल्यार टॅक्नॉलॉजी थारायतलो. ते खातीर सप्टेंबर म्हणल्यार कंपन्यां कडच्यान प्रस्ताव मागयतले. म्हयनेभरांत टॅक्नॉलॉजी थारली की फुडल्या वर्सभरांत लोकांक विश्वासांत घेवन प्रकल्प उबो करतले अशें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिलां. हे खातीर तज्ञांचे पॅनल नेमतले आनी प्रकल्पाचो थळाव्या लोकांक त्रास जावचो ना हाची सरकार पुराय खात्री करून घेतलो. पणजेच्या कोयरा प्रकल्पाचो प्रस्न फाटलीं 7 वर्सां जालीं आडकला आनी ताचो परिणाम ताळगांवकार भोगतात म्हूण माविनान प्रस्न काडिल्लो. तालिगांव जे युनिव्हर्सिटी लँड आसले ते हेजे ताब्यान दिले, कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ पेंजीम. आनी लास्ट टायम
इतलो प्रॉब्लेम जाल्ले, इतली घाण येताली, ती घाण सोबून ते एनआयओ, ते राजभवन, ते सिद्धार्थ मुंडाका आनी सगळे सराउंडिंग एरिया. आमचे मनादीक मुखेलमंत्री सुद्धा थिंगा रावता, हांवूय थिंगा रावता. गार्बेज लासून उजो करून धुंवरी इतली जाताली, पास जावपा जायना. पूण हांव तुज्या लक्षांत हाडटा मनादीक मंत्र्याचे, हांवें जेन्ना कंप्लेन केले मनादीक मुखेलमंत्र्याक, रोखडोच दुसरे दीस येयले आनी ते धुंवरी जाताली ती बंद केली, फायर बंद केलो. हंड्रेड्स ऑफ पीपल स्टे इन एवरी कॉलनी. 150 फ्लॅट, 200 फ्लॅट, 400 फ्लॅट, 500 फ्लॅट लोक रावता. हे उदक मिक्स जावन पॉयझन जातले विथ द लिचेड. So given another 5 years, 7 years, your entire well water which these builders mixed with government water, कित्याक government water कोणाच पावना. हेजेर तुम्ही कितें उपाय घेता? चडशे नगरपालिकांनी गार्बेज डिस्पोजल सुरू केल्ले आहा, कंपोस्टिंग सुरू केल्ले आहा. थोडे कडेन प्रॉब्लेम आहा आनी पंचायतींनी सगळी प्रॉब्लेम चालू आहा. म्हणटकूच विशय हा बेसिकली पंचायतीची गार्बेज खंय वयतली पळय ती. ताका लागून आमच्या सरकारान म्हटलेलें कितें, एक 2 नाल्यार 3 प्लांट आमी तयार करया, जे सगळ्यांक फॅसिलिटी गावतली पळय तशी. आपल्या पंचायतीन कोणाक नाका, आपल्या वॉर्डान कोणाक नाका, सरकारान खंय घालचें हो मोठो समस्या आहा. इट्स अ बिग इश्यू. थोडो टायम वयतलो स्पीकर सर, म्हूण आमचे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन सोंपता तेचे पयलीं हो विशय सुट्टलो. By September, tentatively, we will go for tentatively. This is not a fixed time limit, but tentatively we have targeted ourselves that by September we go for a tender to identify technology. By that time, the place will be identified, but will come into picture after technology is identified. Once this technology is identified by some experts appointed by Science and Technology Department, I will take a delegation of some MLAs and some people where the plant is being situated to the operating plant of that technology. Let us engage some of the Sarpanch and environmental group also, NGOs. This exercise will be done by October or November so that we can finalize the plant in November and then it will take 1 year to complete. खेळा संघटनाचेर वेचून आयिल्ले लोकप्रतिनिधी आसचे न्ही म्हूण कायदो करपाक सरकाराची हरकत ना अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान म्हणलां. विजय सरदेसायान हो प्रस्न काडिल्लो. लोकप्रतिनिधींनी खेळा संघटनाची पदां सांबाळची न्ही हे खातीर कायदो करपाची विजयान मागणी केल्ली. सरकार ही गजाल तत्वता मान्य करता अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. पॉलिटिशियन, एक्टिव्ह पॉलिटिशियन तरी कमीत कमी स्पोर्ट्साच्या हातून आसचे न्ही अशें ह्याय सरकाराचें मत आहा. नाजाल्यार बाकीचे कडेन जेन्ना सत्ता आयली की पयलीं हात घालता क्रिकेट एसोसिएशनाचे. तुका हांव दिश्टी पडला? हांव प्रश्न विचारता. इतले पोर्टफोलिओ आसतना त्यान क्रिकेट कित्याक पोर्टफोलिओ? प्रश्न असो आहा की क्रिकेटचे बरें जातले जाल्यार क्रिकेटीन जे कोण इंटरेस्टेड आसा त्या लोकांनी तें चलोवंक जाय आनी बऱ्या लोकांनी चलोवंक जाय, ह्या मताचे आमी. पण पॉलिटिक्स पूर्णपणे काडूंक येवचें ना, कारण आमी पॉलिटिक्स केलें ना जाल्यार ते क्रिकेटीन भितर पॉलिटिक्स आहा. आमकां बेजिकली स्पोर्ट्साच्या हातून इंटरफियर करपाची इच्छा ना. पूण बील हाडपाची तयारी आसा तुमची की नाकाच, नो इलेक्टेड पर्सन शूड हेड इट? आर यू क्लियर ऑन द पॉलिसी? हें जनरल फिलिंग जालें की तुमकां टेक ओवर करूंक नाका. फाल्यां आनी कोण चेंज जालो जाल्यार तो येवन बसता. एक कायदो करूंक सोदता तो ना अशें एक जनरल फिलिंगूच आहा तुमची. करुया मरे. हांव तेंच म्हाका क्लॅरिटी जाय ताजेर. डेफिनेटली. केन्ना लुसोबिनिया गेम्स जातकर काय पयलीं? हे सेशनान हे लेजिस्लेटिव्ह स्पीकर सर, कायदे करप सोंपें आसता, इम्प्लिमेंट करप आनी ते सगळे पास करून घेवप. हांव आतां ह्या एसेंब्लीकूय जे कायदे येवंक जाय ताचे खातीर कितलो स्ट्रगल करता तें म्हाका खबर आहा. त्यामुळे पयलीं लक्ष आमी सद्या बऱ्या काही गजालींचेर करुया. कायदे करुया आनी इन प्रिंसिपल एक्सेप्टेड, बट एक्च्युअल कायदो करपाक थोडे दीस लागतले, 2 दिसान जायना न्ही तें. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.